काणकोणचो लोकोत्सव 8 ते 10 डिसेंबरा मजगती जातलो। आदर्श युवा संघ काणकोण खोतीगांव आयोजित लोकोत्सवाच्या पूर्व तयारेचो सभापती रमेश तवडकरान नियाळ घेतलो। आणि जे परंपरागत जे खाद्य संस्कृतीचें ज्ञान आशिल्लें तें एकदम ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान उजाळ दिवपाक पळयता। आनी उजाळ दिता आसतना गोंयभरांतले किंवा अन्य सगळे लोक सुद्दां आसा न्ही ती पार्सल व्हरपाक ती त्याच बरोबर हांगा ते खावपा खातीर आसा न्ही हांगा प्रचंड मोठी झुंड लोकांक लागलेली आसता। आनी ते आनी हे जी खाद्य संस्कृती आसा न्ही ती परत एकदां संबंद गोंयच्या समोर आनी देशा समोर येवची हो आमचो प्रयत्न आसा। ताज्याय फुडें गेले जायत हांगा कंदमुळां जीं आसा न्ही कंदमुळाचे वेगळे प्रकार आसता आनी हे सगळे कंदमुळाचे प्रकार आसा ते पूर्णपणे आसा न्ही ते ऑर्गेनीक आसा। म्हणजे खंयच्याच प्रकारचे तांकां म्हणजे खत घातलें रासायनीक खत घातलें अशा प्रकार ना। आनी ताज्या बरोबर कांय जे आसा न्ही ओरिजिनल जे आसा रानांतले जंगलांतले आसा चाई बी हेचो प्रकार आसा तो पूर्णपणान निसर्गताच जो आसा न्ही तो रानांतलो आसा। अशें जें पौश्टीक जें आसा न्ही भाजेक देणारें किंवा बाकीचे अन्य खाणारे म्हणजे कणगां आसलीं चिरकां आसतले हे सगळे लोकां समोर आसा न्ही ते येवचे आनी ताजें म्हत्व जें आसा तें लोकां समोर पावचें ह्याच प्रमाणे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात आसा न्ही कंदमुळाचें हांगा एक्झिबिशन हांगा मांडलें वता। हांगा विशेश करून शेती संदर्भांतले कांय पायलट प्रोजेक्ट किंवा शेतीची स्टॉल आसता ती शेती प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी कितें करपाक येता किंवा हांगचे गांवांतले लोक आसा उत्पन्न करपी की तांचे बरो मार्केट मेळपा खातीर तांकां विकपाचे संदर्भांतली एक आवड निर्माण खातीर आसा आमी कितें करता। आनी त्यामुळे सादारणशे 400 स्टॉल हांगा भरली वता की त्या स्टॉलाच्या माध्यमांतल्यान जे आसा तांकां एक प्रकारचें मोटिवेशन मेळटा एक आर्थीक उलाढाल प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जाता लक्षांत येता। त्याच बरोबर आमी एडवेंचर एक्टिविटी हांगा आज तशा 1 किंवा 2 भुरगीं आनी आपल्या भुरग्यांक कशें नाजूकपणे वाडयता आनी त्यामुळे म्हणजे भुरग्याचो भंय जो आसा न्ही की धांवप पळप जंगलांत फिरप अशा प्रकारची संवय आसा त्यो तशें पळयल्यार आमच्या गांवगिऱ्याच वाठारांनी डोंगरार चडपाचें वचपाचें हें पळयल्यार की आमी अत्यंत बरें उदाहरण ते बाबू गांवकार म्हणजे नेत्रावळीचो असो जो गोल्ड मेडल आसा न्ही केलो अशा तरेचें जी काटकता आमच्या ह्या भुरग्यांक आशिल्ली आज शहरां भुरग्यांक ना पूण ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्यान आसा की एक साहसी उपक्रम जो आसा न्ही एडवेंचर एक्टिविटी जे सहज तांचे भंय वचचें अशा प्रकारचे पॉयंट सुद्दां आमी दवरले आसा की त्याचोय फायदो घेवंक शकता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।